दीस मंगळार मेयाची 12 तारीख 2026. पहिले मसप धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले मसप अध्याय 16 ओळ 22 तावन 34 पर्यंत. त्या दिसांनी फिलिपी शहरांतलो लोक सांगाता मेळोन पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले. तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकासाणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळाची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवाटे सक्कळ उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो सांखल्यो तुटून पडल्यो. बंदेसाळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळाचे दारवाटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सगळे सुकून धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घात करचार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट कन्न घेनाका, आमी सक्कळ हांगाच आसा. बंदेसाळाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरोन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायची जाल्यार हांवें कितें करेचें? ताणें म्हळें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय. तुजें घराणेय बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक ताणें देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातीच्या वेळाचेर अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे घाय धुले आनी तांणी आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचे कुटुंब संतोषान भरले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 138 1-2 AB 2 CDE 3 7 C 8 पर्यंत. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तो राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी. सक्टाप्रास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळीक जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट करून म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हज्या खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा. तुज्या हाताची कृत्यां तूं विस्तार नाका. श्लोक. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. सतासो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सुमी. तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 ओळ 5-11 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांगलें, हांव तुमचे मदें आसलो देखून
सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो नात, पूण आतां जाणें म्हाका पाटयला ताचे सरशी हांव वतां. तरी पूण तूं खंय वताय म्हणून तुमचे भितर लोक कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले खरेत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलों. तो येतस पातका विशांत, निती विशांत आनी निती फैसल्या विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचे ख्यास्तीचें फर्माण पडलां. हे सर्व तो रुजू करतलो. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना. ही जेजूची उतरां आयकल्ले शीस सगळे शर्मेले आनी घाबरले जावयेत. इतलो तेंप जेजूच्या हाजरेकाल आसले ते आतां जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशीं वेता म्हणटना भियान कांपले जायजे. पूण जेजू तांकां धैर्यान भरता, मात न्ही, आपणा उपरांत येवंकच्या मजतदारा विशांत कळयता. म्हजे नांवी बापस तुमकां एक मजतदार पटयतलो म्हणलेलो जेजू ताची प्रमुख 2 लक्षणां आमचे समोर दवरता. पवित्र आत्मो सगळे तुमकां उगडासाक हाडटलो म्हणल्या उतरांनी ही 2 लक्षणां उगडापी जातात. अशें पवित्र आत्मो शिकोवपी आनी जेजूच्या उतराचो उगडास हाडपी जाता. तोच पवित्र आत्मो म्हजे विशीं साक्ष दितलो. म्हणजे मुखांत जेजू ताचे आपणाक साक्ष दिवपी लक्षण उडापें करता. तो येतस पातकां विशांत, निती विशांत आनी निती फैसल्या विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो म्हणटा जेजू.